माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. तर काल ना एक दीस गॅप घेतली आनी आयज आसली तशी म्हणटा तशी एक्सप्लोर करपाक भायर सरली आमी. सो हो पळय संजय. हाय. तर एक्चुली आमी सकाळी भायर सरलेली, आतां दनपार जाय येयली आनी बरे तरेन आमी कवर केले. सो आयज आमी एक्सप्लोर करूंक वयता ती म्हटल्यार आंबोली वॉटरफॉल. सो सेकेंड स्पॉट आमचो आंबोलीचो आसा. सो अर्देक पावली आमी आनी आतां म्हटल्यार व्हिडिओ स्टार्ट करया. आनी रे सो एक्चुली आयज आमी न्हय 4 जाणां आसा. लास्ट टायम आमी गेल्ली ती 2 जाणां गेल्ली, बट आयज संजयाचे कजन बीन आसा. सो अशें करून 4 जाणां वयता. ते फुडें गेले. सो आमी म्हटल्यार हांगा रावया आनी व्हिडिओ स्टार्ट करया. आनी सद्या आमी खंय पावले एक्झॅक्ट कांय खबर ना न्हय रे. थोड्या वेळानूच आतां घाट लागतलो. आनी हो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो शॉर्ट व्हिडिओ तुमकां हांव हें करतलें म्हटल्यार 2 पार्टान करूं शकता. जर लॉंग व्हिडिओ जायत न्हय जाल्यार 2 पार्टान करतले. आनी हांगसर न्हय शेत करता ती पळय. बरें आसा हांगसर पळय. शेत करप सद्या चालू आसा. कितें म्हणटा नांगरतात म्हणूं शकता, कितें म्हणूं शकता. हें पळय बरें दिसता सामकें न्हय रे. सो अशे तरेन आसा. आमी बांद्या बीन गेल्ली, थोडीशी शॉपिंग बीन केली आनी भायर सरली. कितें कितें घेतलें, कॅप घेतले, हे घेतले, स्पॅक घेतले आनी थोडीशी शॉपिंग केली आनी भायर सरली. तर चला या तांकांय बीन फुडें जॉयन जावपाक जाय. ते फुडें पावले आसतले ताका लागून. मातशे वक्तान घाट आतां स्टार्ट जातलो न्हू. सो मदीं मदीं पावस आमकां मेळटा, मदीं मदीं कडक अशें वत आसा. सो पळोवया. ताकाच लागून रेनकोट बीन घातला. कितें मागीर देंवचें पडटा परत न्हय ताका लागून. सो आयज आंबोलीचो वॉटरफॉल एन्जॉय करया आमी. म्हटल्यार 2-3 आहा ते एन्जॉय करया. या न्हय. घाटार आमी. सो गायज आमी न्हय घाटाचेर आसा आनी मातशी न्हय रावले आमी हांगसर. म्हटल्यार अर्दो घाट आमी कवर केलो, मातशी रावले कारण गाडयेचो न्हय आवाज येवपाक लागलो मदीं. ताका लागून म्हटल्यार परत मागीर चडटी आसा फूल न्हय. सो हांगसरूच चॅक करया. आनी अशें वळणाचेर रावूंक गावना न्हय ताका लागून हांगसर रावले आमी. कित्याक आवाज येता तो? आनी पावसूय पडटा बारीक बारीक शिवरता. ते पावले आसतले फुडें न्हय रे. ते पावले आसतले फुडें. आमीच रावले हांगसर. कित्याक मदींच जर गाडी बंद पडत न्हय जाल्यार प्रॉब्लम जातलो. ताका लागून आमी हो स्पॉट म्हटल्यार बरो आसा रावपाक, ताका लागून हांगसर रावली. आनी हें पळय दाखयता तुमकां. हें पळय ते म्हणटले आमी खंय गायबूच जाली म्हणटली न्हू. ते म्हणटले हेंची जागूच ना, ही मदीं खंय रावली दिसता म्हणून. गाडी न्हय मदींच बंद पडोंक जायना नाल्यार प्रॉब्लम जातलो. उदक बीन गेलें जाल्यार जावं शकता. पावस येवपाक लागलो. पावस शिवरता. तर गायज गाडयेचें कांय आमकां सोल्युशन गावूंक ना कितें जालें तें. तरी बट आमी फुडें कंटिन्यू करता. पळोवया फुडें कितें जाता जाल्यार, सोल्युशन मेळटा जाल्यार. पूण कसलो आवाज येता हें कांय कळोंक ना. हांगसर रावनूय कांय यूज ना न्हय रे. तेंचे कडेन या कळ्ळें आनी ते पळोवया कितें सोल्युशन दितात जाल्यार. तांकां कंटिन्यू जावया, थंय जॉयन जावया. पावस येयलो. चला गायज पळोवया. आयज संडे बी आसा आनी आंबोली गर्दी बी ना जाल्यार कळटली फुडें. संडेचे चडशे येतात न्हू रे. सो चला कंटिन्यू करूया आता.
गाईज आम्ही नाही परत एकीकडे रावली म्हटल्यार थोडीशी फोटोग्राफी करूया म्हटल्यार फोटो बीन काडप सध्या चालू आसा ग्रुप फोटो बीन काडटा हांगसर आमी तेका लागून रावल्या अजून वॉटरफॉलार काय पावोंक ना म्हटल्यार पावत येयली ऑलमोस्ट सो पावस ना तसा म्हटल्यार फोटो बीन बरे काडून घेवया सो हे पळय हांगसर थोडेशे फोटो क्लिक केले आनी परत आसले तशे फोटो आमी काडटा आयज फोटो ना भरपूरच आसतले सामके सो संजय सध्या हांगसर फोटोग्राफी करता पळय सो संजयचे कजन बीन आसात ते म्हटल्यार कॅमेरान येवंक नाय लचतात सो पळोवया फुडें सपोज येयले जाल्यार तुमकां फोन दवरतले हाय हॅलो करून सांगता मागीर सद्या अशे तरेन फोटो काडटा आमी शबाय 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 वारो सुटलो वारो सामको ए रेनकोट गेले वाऱ्यान रेनकोट गेले आमचे हांगसर सत्री पडली नाही एटलीस्ट मातसो वगत तरी जाय ती एक ग्रुप फोटो बीन काढा तो फोटोग्राफर स्पेशल हाडला आयज आमी तेका फोटोग्राफी करू तर हांगसर न्हू आमी भरपूर टायम रावल्ली आनी तेच बरोबर भरपूर अशे फोटो क्लिक केले म्हटल्यार ग्रूप फोटो म्हण सिंगल फोटो म्हण अशे तरेन हांगसर सद्याक पळोवपाक गेल्यार न्हू फोटोग्राफी चालू आसली आनी तुमकांय खबर आसतलें आतां खंय भायर बीन गेले म्हणजे फोटो क्लिक हे करपूच सामकें भरपूर अशे तेतून एकदम गॅलरी म्हणटात तशी मोबायलाची बरोवन वयता सो आयज सेम म्हणटा तशें आमचे बरोबर सुद्दां चालू आसले आमी भरपूरशे फोटो क्लिक केले आनी बऱ्या तरेन आमचो ओन टायम हांगसर आमी ग्रूप म्हणटा तसो एन्जॉय केलो एक जाले आनी फोटो बीन क्लिक केले आमी थोडेशे सो आतां कंटिन्यू करता म्हटल्यार मेन वॉटरफॉलार वयतली आमी आतां या वॉटरफॉलार या मागीर खंय कितें रावया मागीर फुडें कंटिन्यू करया ना तशें करया सो कारण ऑलमोस्ट एक जाले आनी आमकां टायम कळोंकूच ना ट्रॅवल करता करता एक जाले सो चला आतां या आमी नो तरी हांगसर रावंक बरें गावलें आमकां चलो चलो वॉटरफॉल सगळ्यान पयलीं आमकां गावला बरो आसा वयर वचोंक जाय बट भरपूर सो ते गेले आतां आमी वयता चल जाणाय भिजोया न्हू भिजतलो मरे ना फॉर्म येतले कसलो पळय सो बरें भिजोया आयज या न्हय सर तिकला मोबाईल काढायला लागेल ना बरे बांधून काढलं मग जाता
स्लिपरी हा स्लिपरी आहे स्लिपरी आहे म्हणतो म्हणजे याला पण स्लिप देतो चला मरे वयर चला मरे चला पुढं तर मित्रा हो इथून शेट करून धर अरे चला मरे वयर चला मरे आता इथं काढायचा का चलो फोटो मारो हो राह फोटो मार जा बड़ा वॉटरफॉल ओके मजा आली छान लागले उद्या वारे भरपूर थोडा सामके थोडा उदक तर काय जाता आम्ही ना सेकंड वॉटरफॉलर वचता हो पळय लांबसून दाखयता तुमकां हो वॉटरफॉल हो पळय चला आता या सेकंड वॉटरफॉलर मातसो नाही पावस येवपाक जाय आसलो आनी मजा येतली असली सो आता सेकंड आय थिंक सो आंबोलीचो वॉटरफॉल आमी पळोवया आता सेकंड खंयचो मेळटा तो सो हांगसून ना असो दिसता हो पळय हांगसर बसून सुद्दां नाही फोटो बीन मारूंक गावता बट आमी वचोंक ना थंय आमी डायरेक्ट वयर गेली चला या आतां
ए चष्मीस कोणाचे पो वर कोणाचे पोरते हे वरते आहे घरा हेंकाय हा वर मध्ये हेंका वर मध्ये आधी काय ना बाबा केळी दिली हांगसर बरे आमोले गावात नेऊन त्याला आवाज उठले आम्ही कारण वॉटरफॉल भरपूर असते वर मग त्यांका घरावर घे आता माझी चष्मा दी मगो म्हाका आणि हे तुझे घे तुका एक्सचेंज केल्ले कित्याक चल या ट्रॅफिक पया कितले आदे भरपूर असे ट्रॅफिक एकदम गर्दी म्हणू शकता पार्किंगेक सुद्धा जागा ना इतली गर्दी न्हू भरपूर गर्दी वयर वचोंक तरी गावतले मरे इतली गर्दी हा पळय एंट्रन्साचेर भयानक गर्दी हा पळय मोक्याची बोणां पळयात डोवर बेस्ट आतां सामको हेज्या भायर वास आनी आंबोली सद्या गर्दी पळयात कितली आहा ती आंबोलीची सद्या कंडिशन पळया गर्देन कशी जाल्या ती मोक्याचे बोंड घेता बरें फ्राय केल्ले फ्राय केल्ले भाजलेले उकडलेले बी ना आणि भाजलेले बी ना सो आम्ही एक उकडलेले घेतला एक भाजलेले घेतला एटलीस्ट खावपाचे तरी कारण थंय काय एंट्री ना आमकां तेका लागून हय हय खावपाचे तरी उकडलेले ना भाजलेले उकडलेले वैगे सो हांगसर भाजप सध्या चालू हवे म्हाका भाजलेले चांगला हवे